मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पोया हेच्यो हेडलायन्स. भारतात इंधनाचे दर एका सप्तकांत दुसरे खेपे वाड. 15 मे सावन वट्ट ₹3.90 प्रति लिटर वाडिल्ल्यान गोंयांत पेट्रोलाचे प्रमाण ₹100 प्रति लिटरा परस वयर. ही एक प्रतिकात्मक मर्यादा. देशभरात ऊर्जा धोरण, म्हारगाय आनी घरगुती अर्थसंकल्पाचेर चर्चा सुरू. MPA अधिकारी सीमांकना खातीर आयले उपरांत वेलंकिनी चेपल सुवातेर तणावाचें वातावरण. परिस्थितीत लोकांनी उक्तायलो हुस्को. आमदारान ह्या निर्णयाक केलो खर विरोध. एका कुस्कुटाक हात लावपाक दिवचो ना, आमदारान दिली शिटकावणी. कावेलोसी मोबोर शेक मालकांच्या कपलार आटयो. पंचायतीत वचून दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्यान प्रवेश मार्ग दिवपाची मागणी. मालमत्ता धनियाक, शेक ऑपरेटर आनी पर्यटकांक एके वटेन तात्पुरतो प्रवेश दिवपाची विनवणी. सुवातेर चेंबराचे दवरिल्ल्या पायपाक लागून थळाव्यांचो खर विरोध. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंगळारा भारतात इंधनाचे दर एका सप्तकांत दुसरे खेपे वाडले आनी पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर लिटर 90 पैशांनी वाडले. 15 मे सावन वट्ट ₹3.90 प्रति लिटर वाडिल्ल्यान गोंयांत पेट्रोलाचे प्रमाण ₹100 प्रति लिटरा वयर पावलां. ही एक प्रतिकात्मक मर्यादा आसा जाका लागून देशभरात ऊर्जा धोरण, म्हारगाय आनी घरगुती अर्थसंकल्पाचेर चर्चा सुरू जाल्या. तेल कंपनींनी सुमार ₹3 प्रति लिटर दरान वाड केल्या उपरांत कांय दिसा उपरांत ही ताजी दुरुस्ती जाल्या, जी सुमार 4 वर्सांतली सगळ्यात व्हड फाटल्यान एक वाड थारल्या. गोंयांत आतां पेट्रोलाचे दर ₹100 प्रति लिटर परस चड जाल्यात, जाल्यार हेर साबार राज्यांनी थळावे कर आनी वेट रचणुकेक लागून दर वाडल्यात. आता तुम्ही पळयात की ही म्हारगाय जी आसा ही वाडत चालली आसा. आता प्रश्न येता मुखार करपाचें कितें. जर अशें करून जर पेट्रोल जर आनी डिझल वाडत रावले जाल्यार लोकांनी भाडें मारप कशें, आनीक तुगेले लोकांनी कामां वचप कशें. गव्हर्मेंट सर्वंटाक कोता येतलें की तांकां कोता येता, तांकां पगार खूब आसा. जे प्रायवेट सेक्टरान जे आसात हांकां खंय तरी खूब मार बसपाचो आसा. आतां तुमी पळयात आज 86, 87, 88 रुपीज कितें वाडले कडेन आसा पेट्रोलाचे 1 लिटराचे पैसा. आनी त्याच बरोबर 91 पैसा हेजेर वाडले कडेन आसा. म्हणजे दीस वाडटात. पयर वाडले, आज वाडले म्हणटकीर हेजेर जे डिझल कोण घेतात, जे व्हडली कंपनी आसा हेंची चांदी जाले कडेन आसा. हेंकां भांगराच्याक चड रेट मेळ्ळे कडेन आसा. कित्याक तेणी ऑलरेडी स्टॉक घेतले कडेन आसा. हो स्टॉकाचेर आतां ते पळय अब्जांनी रुपी जोडटले. बाकीच्यांक कितें हेजेर खंय तरी सरकारान एक सोल्युशन काडपाक जाय की तुजे कडेन स्टॉक आसा म्हणल्यार तूं ती रेट वाडोवपा ना म्हणून. आनी जर रेट वाडयली जाल्यार हेजेर कितें तरी कारवाय करतो. हें कितें तरी आसपा ना जाल्यार बारीक लोकांक त्रास जायना. मंगळारच्या फेरबदलाक लागून दिल्लींत आतां पेट्रोलाचे दर ₹98.64 जाल्यार डिझेलाचे दर ₹91.58 प्रति लिटर आसा. मुंबईत पेट्रोल ₹107.59 आनी डिझेल ₹94.08 जाल्यार कोलकातात पेट्रोल ₹109.70 प्रति लिटर मेरेन वाडले. चेन्नई आनी बंगळुरांतूय अशेच तरेची वाड जाल्या. थळाव्या करांचो परिणाम निमाण्या किरकोळ दरांचेर जायत आसा. आंध्र प्रदेशांत सगळ्यात म्हारगाय उरल्या. पेट्रोल ₹113.62 आनी डिझेल ₹101.24 पावले. फेब्रुवारीच्या अखेरेक इराणाचेर अमेरिका इस्रायलाच्या हल्ल्या उपरांत संवसारीक तेलाच्या येरादारी खातीर म्हत्वाची धमनी आशिल्ली होर्मुझ सामुद्रधुनी अंशतः बंद जाल्ल्यान आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या दरेंत वाड जाल्ल्यान सुमार 4 वर्सांत पयलेच खेपे बदल जाल्यात. इंडियन ऑयल, BPCL आनी HPCL ह्या सरकारी तेल विपणन कंपनींनी ह्या वाडट्या दरा उपरांत लेगीत दिसाक ₹750 कोटी मेरेन अंडर रिकव्हरी वसूल करतले असो अदमास आसा. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन ह्या घडणुकांचेर लक्ष केंद्रीत करून रायबरेलीन दर गोठप राजकीय हेतान केल्ल्याचो आरोप केलो. राज्य वेंचणुके पयलीं मतदारांचो प्रतिसाद टाळपा खातीर हे जाग्यार दवरले. जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा. अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है. और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है. तो बहुत बहुत
कठिन समय आ रहा है, एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं. तो ये हालत है. सत्ताधारी एनडीएन ही वाढ संवसारीक ऊर्जा संकटाचो अटाळ परिणाम म्हण बचाव केलो. भारतीय गिरायकांची कामगिरी हेर चडशा देशांपरस बरी आसा असो युक्तिवाद भाजपाच्या जायत्या फुडाऱ्यांनी केलो. संवसारीक पावंड्यार भारताची वाढ कशी तुळा करता हें हांगा पळोवपाक मेळटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, महेश गोवेकार, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू. कावेलोसी मोबर शेक मालकांनी कावेलोसी पंचायतीत वचून दर्या देगेवयल्या वाठारांतल्यान प्रवेश मार्ग दिवपाची मागणी केली. सुरक्षा रक्षकांनी तांकां दर्या देगेर वचपा खातीर सादारणपणान वापरपी खाजगी मालमत्तेचो मार्ग वापरपाक आडायले उपरांत हो प्रश्न उप्रासलो. चर्चे उपरांत पंचायतीन मालमत्ता दर्याक शेक ऑपरेटर आनी पर्यटकांक एकेवटेन तात्पुरतो प्रवेश दिवचो अशी विनवणी केली. पूण उपरांत थळाव्यांनी त्या सुवातेर चेंबराचेर दवरिल्ल्या पायपांक विरोध केला. पंचायतीन मालकाक ते काडून उडोवपाचे निर्देश दिले. वाटर रोड आम तेका सांगला तेका वचपाक सांगणपाक एक गाड वचपाक देखून मोटरसायकल व्हरपाक तेका तेंकोय आनी एक रिझन तेका पेवर्स घालपाक म्हूण तेणे एग्री जालोले. सो फायनली वॉट हॅपन एज टायम पास एज गेलो तेमी आमी तशी सोदां काय वचनाय. सो तेमगेले पेवर्स घाता आसतना तेमी पोंदा एक पायप घायली आनी पायप घाता आसतना थिंगा उदका भशेन पायप घाल म्हूण ते सांगताय. सो आमगे शेकवाल्यान सांगिल्ले. सो पायप घायलो सरपंच म्हाकाय चयलो. सो डब्ल्यूडब्ल्यूडी हांवें फोन केलो तितून सकाळ फुडें गेलो आनी तांकां सांगिल्लें काम मातशें बंद दवर, ही पायप घाले ती रॉंग. हांव उलयलेलें एक्सेसाचें. बट मीन टायम कितें जालें मागीर 2 दिसांनी हांवें कितें सांगिल्लें हांव मेळटा ऑफिशियली सगळ्यांक आनी तेदो म्हळ्यार तेंगेली पायपां तेमी तें काम केलें. सो आतां इश्यू कितें जालो आहा हिंगा एक लॅप्स आहा इन अ गूड वील तांकां तो एक्सेस बंद कोनाय म्हूण दाखोवपाक तेमी हे पाटी तो एक्सेस करून गेलोलो विथ पेवर्स. पूण थिंगा कितें जालें थिंगा तेमी कॉन्क्रीट घायली म्हणजे पेवर्स वचना जावपा अशें करून धाकटे दुरीक बांदिले. So all that thing is not good for us. So I शेकवाल येयल्ले म्हणजे बरी तेमी चयलां आनी कितें सांगिल्लें चय ते नाका सारकें ना ते काडूंक पडटलें बाय द लॉ वचोंक पडटलें. पूण शेकवाल्यांक त्रास जावपा नाकाय म्हाका आमगे लोकांक त्रास जावपा नाकाय. हे आडेन सगळो लोक वयता तो चलो दिता. सो ते आयज म्हाका मेळपा येयलेले. सो वी हॅव डिस्कस हाव टू टेक्स थिंग इन द फॉरवर्ड. बट बरें डिसिजन आहा तें घेतलें. आमी कोणाय बीच पेड्या करपा येयले तेकाय हुस्को आहा ते पायप घाल जाल्यार सिवरेज दर्या सोडो म्हूण तो पायप काडपाक रेडी जाले. सगळें काडपाक रेडी जाले एंड नाव ऑन वी वील मेक शुअर दॅट वॉट वी कॅन डू द बेस्ट. सिवेज उदकान सोडपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा. सांतिनेज, साळ न्हंय, पणजी मळ्यान हे सुवातेर फाटल्या कांय दिसांनी सिवेजीच्या उदकाक लागून बरोच त्रास जाल्लो. पणजी मळ्यान सगळी नुस्तीं मेल्ली. तशीच कोलवा तळयेंतली थिगुराय मेल्ली. ह्या सिवेजीक लागून ही उदका स्त्रोत दुशीत जातात. जाल्यार हाका जापसालदार कोण? अशीच सैमाची नासाडी जायत रावतली आनी आमी पळयत रावतली. संबंदीत आसा तरी खंय? लोकांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एमपीएचे अधिकारी ह्या वाठारांत सिमांकना खातीर आयले उपरांत वेलंकनी चॅपल सुवातेर तणावाचे वातावरण दिसून आयले. आमदार संकल्प आमोणकारान हे सुवातेर अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या ह्या निर्णयाक खर विरोध केला. एका कुस्कुटाक हात लावपाक दिवचो ना अशी शिटकावणी आमोणकारान अधिकाऱ्यांक दिली. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमची आवर लेडी ऑफ वेलंकनी ही पयलींसून एक चॅपल हांगा आसा आनी आयज आमचे सगळे अशें न्हू की क्रिस्तांव भाव सगळे हिंदू भाव सगळे जाण हांगा येता. आमी सुद्दां हांगा येतात
मेणवाती लावपाक आनी सगळे फूल घालपाक आनी हे सगळे जाण हांगा येतना सगळे वलंकनी सायबीन माईचो खूब खूब आशिर्वाद आसा. आनी आयज खंय तरी आमकां आयकपाक येयलें कितें MPA एलॉंग विथ आमचे सर्वे डिपार्टमेंट हांगा डिमार्केशन करपाक येवपाचें आसा म्हणून तेज्या लागून हांव हांगा पर्सनली येयलो. आमचे सगळे भावांचो म्हाका कॉल येयलो कित्याक अशें अशें जालां म्हणून. सो तेज्या लागून आमी येयलेले आसा. दीस इज पिपल्स इश्यू. जेन्ना जेन्ना लोकांचो इश्यू आसा बींग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका रावचोच पडटा. दे ओन्ली ते म्हाका जेन्ना कॉल करता तेन्ना आय कॅनॉट से दॅट आय एम नॉट अवेलेबल. आय हॅव टू बी अवेलेबल. आतां इतली सगळे इश्यूज जाले. आमचे हर्बल इश्यू जालो, भरत लेनाचो इश्यू जालो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इश्यू जालो. सगळे कडेन आयज आमचे सायबीन माय वलंकनी सायबीन मायचो इश्यू जालो. सदांच आमी येता आनी कितें आसा MPT कितें जाला एवरी टायम हांव येयलो काय ती केसीस म्हाजेर घालता. आतां एक हायकोर्टान केस चलता, छत्रपती शिवाजी महाराजा लागून हर्बलची केस चलता, भरत लेनीचेर केस चलता. सगळे कडेन म्हाका ते एक्यूज करता आनी हांवें तांकां म्हटलें ह्या केसीकूय हांगा जाय जाल्यार म्हाका एक्यूज केल्यार जाता. बट आय हॅव टू बी विथ द पीपल बिकॉज इट इज अ जेन्युअन इश्यू. आमी कितें येदी व्हडली आमची सायबीन मायची कपेल आसा आनी हांगा समज जर MP येवन आमचे दुरीग मोडटले आपलो जागो म्हणून जाल्यार खंय तरी वायट दिसतलें न्हू. ओन्ली हांवें एश्युअर्ड फादराकूय एश्युअर केला आनी सगळ्या लोकांकूय एश्युअर केला आमच्या दुर्गाक जावं हे आमच्या कसल्याकूय कोणूच एक टच सुद्दां करूंक शकपाना हें हांवें तांकां सांगलेलें आसा. केन्ना टच करपाक दिवपाना. जे पर्यंत हांव हांगा आसा न्हू कोणाकूच टच करपाक दिवपाना. आसूं आमचें कितें आसा ही जागो आतां वेस्ट जागो आसलेलो काय बरें दिसता पळय हांगा ब्युटिफिकेशन केल्लेलें आसा. स्वता आमचे फादरान आनी तेंच्यानी सगळ्या लोकांनी मेळून हें केल्लेलें आसा. आनी थंयसर येवन तुमकां जी वायट पळय कितें तुमी डिमार्केशन करून आपली एरिया आमकां जाय ही एरिया आमकां मोडपाक सोदतले जाल्यार केन्ना जावपाक दिवपाना. MPA आसूं या कोणीय आसूं हांव केन्नाच हांगा एक टच सुद्दां करपाक दिवपाना. एक कुस्कूट हांगा हालपाक जावपाना. तेजे फाटल्यान इल्लो असो जागो पळयता तो पार्किंग एरिया. तो पार्किंग एरिया ताका लागून हो जो मॅटर आहा रिलेटेड टू दीस ओनरशीप ऑफ दीस हो मॅटर आमी CMा फुड्यान दवरलेलो आसा. आमी म्हणटना किर्गोस्कारांनी व्हरून CMा फुड्यान दवरलेलो आसा आनी तो आमकां आमच्या हांगासर जे डिवोटीज येता ताका लागून ताका ते पार्किंग करपाक जागो एक्चुअली हो आनी हो दोनी हे जागे ओपन जागे ते गव्हर्मेंट लँड दे आर नॉट बिलॉंगिंग टू MPT in any way. So they are open lands. They belong to government. Even this property of this chapel is taken on lease from the government. It's not something coming. Suddenly MPT comes and says this is our property. How it can be? It's not possible. No? If MPT says that this property belongs to them, then they should show documents saying that we have taken on lease from the government, which they don't have. So it is. So we have directly approached the CM. We have put our need before him and he has assured us that he will intervene. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. कुचेले थळाव्यांनी ह्या वाठारांत कोयर साठोवपाचो आनी सिवेजी विशीं गंभीर हुस्को उक्तायला. नितळ नाशिल्ले परिस्थितीक लागून गैरसोय जायत आसा. वाठारांत रावप्यांक आनी भाविकांक भलायकेचो धोको निर्माण जाता असो थळाव्यांचो दावो आसा. तांणी संबंदीत अधिकाऱ्यांक ही समस्या सोडोवपा खातीर ताकतिकेन कारवाय करपाची मागणी केल्या. पूण एकूच प्रश्न, तांकां सुशेग मेळटलो वय काय हो अध्याय असोच चालू उरतलो? म्हापसा वाठारांत कोयराचो विशय कमी जावपाचें नांव घेना. सध्या आमी आसा कुचेले. कुचेले हांगा जे रस्त्याक कुशीक कोटणेश्वराचें देवूळ आसा ताच्या फाटल्यान व्हाळ आसा आनी ह्या व्हाळान जर आमी सध्या पळयशात जाल्यार व्हाळाची परिस्थिती एकदम वायट जाल्ली आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता इतलो कोयर आसा. इतलो कोयर जो आसा हो पावसांत उदकान जो म्हणटा आमी तसो तो कुसलेलो आसा आनी हांगा सध्या खाणीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता कितलेशेच लोक रावता. त्या भायर हांगा देवूळ आसा आनी देवळा फाटल्यान असली बुरशेपणां खंय तरी आमी पळोवपाक शकना. खंय तरी नगरपालिकेन तशेंच जो थळावो कावन्सिलर आसा तेणी खंय तरी लक्ष दवरून हांगा हें नितळ करपाची गरज आसा. कारण हांगा कितलेशेच लोक येरादारी करतात पूण हांगा एक देवूळ सुद्दां आशिल्ल्या कारणान हें खंय तरी घाणीचें वातावरण हांगा जें निर्माण जाल्लें आसा हें खंय तरी नितळ करपाची गरज आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागता तशेंच नगरपालिकेन इनिशिएटीव घेवन तशेंच थळावो जो कावन्सिलर आसा तेणी इनिशिएटीव घेवन हांगासर जो कोयर आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. कारण हो जो व्हाळ आसा हांगासरल्यान सगळें उदक जें आसा हें सगळें कुचेले न्हंयन वयता तशेंच तार न्हंयन वयता आनी आमी पळोवपाक शकता ह्यो ज्यो न्हंय आसा ह्यो खंय तरी पिड्ड्यार जाल्ल्यो आसा. सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन जाता तितल्या बेगीन हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज आमी आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 साईबाबाचें टेम्पल आहा पळय तेज्या कुशीक आनी तुमी पळोवंक शकता की
एक आमचे व्हाळ आसा तितून सगळो थर्माकोल प्लास्टीक गार्बेज सगळे व्हांवून येयलेले आहा आणि सगळे कोण कोण रस्त्यार लोक पासून येतात पळय ते पासून उडयता. लोकां कडेन हांव अपील करता की लोकांनी पासून हेजेर काळजी घेवंक जाय, कितें उडप ना. आपलो डस्टबीन आसता पळय थंय वचून तेंच्यांनी उडोवंक जाय. आणि स्थानिक कावन्सिलर आहा, लोक म्हणटा आतां फाटल्या दिसांनी थंय लायट नासलेली कुचेले 8 वर्सां जाली खंय. तो कावन्सिलर आहा पळय तो हांगा दिसत ना म्हणटात ते 4.5 वर्सां जाली. तो इलेक्शन येता पळय तेन्नाच दिसता म्हणटात ते. कावन्सिलर येवन कावन्सिलरान पळोवन हे करून घेवंक जाय. तशेंच आमची नगरपालिका आसा, नगरपालिकेन पळोवन हे सगळे घाण आहा पळय ती क्लीन करून सगळे हे करूंक जाय आसलेले. अजून मेरेन नगरपालिकाय ना, कावन्सिलरूय येवंक ना, स्थानिक आमदारूय येवंक ना. आमदारान सुद्दां न्हू ऑपोजिशनांतलो आसूं नाल्यार रुलिंगांतलो आसूं एक दीस एक वॉर्डाक अशी दिवंक जाय तेणी आनी पळोवंक जाय बाबा तुज्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लेम आहा रे, चल पळया चल करुया. खुबशी कुचेले अशी गार्बेज फाटल्या दिसांनी ते ऑपोजीट उडयताले. थंय मागीर नूतन बिचोलकर आसलेली मॅडम पळय तिका हांवें सांगलें मॅडम म्हटलें अशें अशें कुचेले म्हटलें गार्बेज उडयता. हांगा पासपोर्ट आहा अभिजीत गोलतेकराचेर तेच्या ऑपोजीट म्हटलें अशें अशें हे उडयता म्हटलें गार्बेज. तिणीन थंय हे कार्पेट मारली ग्रीन, परत वाज लायले, झाडां लायली तितून. मागीर लोक थंय कचरो उडयपाचेर रावले. हांगाय पासून म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी एक कॅमेरा आसा नाजाल्यार आनी कितें फायन पडटली तुमकां अशें म्हणून सांगूंक जाय आसलेलें. ते अजून मेरेन नगरपालिका करना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. जुवारी नगरांतल्या बिट्स पिलानी मैदानाचेर 25 मे सावन गोवा T20 बेस्ट लेदर बॉल क्रिकेट सर्त सुरू जातली. गोंयांत क्रिकेटीची उमेद वाडपाची शक्यताय आसा. गोवा क्रिकेट असोसिएशना कडेन संबंदीत शिरोडा क्रिकेट क्लबान ही सर्त घडोवन हाडल्या. हे सर्तीत गोंयभरांतले प्रतिभावंत तरणाटे क्रिकेट खेळगडे घेवन 6 फ्रँचायझी पंगड वांटेकार जातले. हे सर्तीत अणभवी रणजीकरण खेळगड्यांचोय वांटो आसतलो. ताका लागून उदेंत्या खेळगड्यांक थरार आनी प्रेरणा मेळटली. हमारा एक टूर्नामेंट है गोवा T20 बेस्ट सीजन 1. ऑर्गेनाइजर सिरोड़ा क्लब है. एज अ मैनेज हमारी कंपनी है इलाइट स्पोर्ट्स. ये टूर्नामेंट लीग मैचेस है, 10 डेज चलेगा. 6 टीम्स और 6 ओनर्स रहेगा. ये टूर्नामेंट अभी स्टार्ट होएगा 25 मई के. और विज़न ये है कि यंग यूथ को, यंग स्टार्स को सारे मौका मिले. क्यों अदरवाइज नॉर्थ साइड देखेंगे तो बहुत सारा टूर्नामेंट्स होता है. हमारे गोवा के इसमें कोई टूर्नामेंट्स नहीं होती है. तो आवर विज़न ये है कि बहुत सारा टूर्नामेंट करे गोवा में. यंग स्टार्स को हमको चांस देने के लिए ये ऐसे कदम आगे ले आया है. प्रकाशाक हांव खूब पयलींच्यान वळखता. सो वेनेवर दे कम टू अस की तांकां परमिशन जाय होस्ट करपाक, मॅचीस होस्ट करपाक, जाल्यार आमी तांकां परमिशन दिता. सो हितून तांकां ते टॅलंट हंट करता, लायक गेटींग न्यू प्लेयर्स इन द टीम्स. आनी मागीर तांकां कशें एक हें मेळटा कितें लायक दे गेट अ लेवल टू प्ले. हमको इलाइट स्पोर्ट के थ्रू जो प्रकाश भाई है ऑर्गेनाइजर और बदी भाई हमको सबसे पहले मिले और बोले कि हमको ये टूर्नामेंट का आयोजन करना है. तो हमने बोला ठीक है भाई. फिर हमने साइबर मुल्ला साहब से मिले जो एसोसिएट में जुड़े हुए हैं. उनने बोला कि भाई हमारे गोवा के लिए जो भी प्लेयर्स है, जिससे के छोटे बच्चे हैं वगैरह, वो सब आगे बढ़े और उसका करियर बने. तो हमने 4-5 लोग हमारे इकट्ठा हुए और हम लोगों ने एक आयोजन बनाया की चलो एक टूर्नामेंट को आगे प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ा सकते हैं. जे म्हणजे लोकल प्लेयर्स आसा जेंकां आपलो टॅलंट शोकेस करपाक मेळना इन GPL और मे बी अदर लोकल टुर्नामेंट्स, बिकॉज
जे स्टेट प्लेयर्स आसता तांकांच चान्स पडटा. सो म्हाका दिसता लोकल प्लेयर्सांक बरो प्लॅटफॉर्म दिला गोवा T20 बेस्ट टुर्नामेंटान, विच इज ऑर्गनायज्ड बाय शिरोडा स्पोर्ट्स क्लब एंड मैनेज्ड बाय इलाइट स्पोर्ट्स, सो दैट दे कैन शोकेस देयर टैलेंट. अभी ये जो टूर्नामेंट हो रहा है अभी जी गोवा T20 बैश, सो इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द शिरोडा स्पोर्ट्स क्लब. सो बहुत फ़ायदा है कि अभी देखो जो लोकल्स अभी जिनको ज़्यादा टूर्नामेंट में खेलने नहीं मिलता है, क्योंकि 15 का ऐसा स्क्वाड होता है और थोड़े लोग चुक जाते हैं, नहीं मिलता है चांस खेलने के लिए. सो उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है ये. सो इट इज़ अ रियली नाइस टूर्नामेंट हैपनिंग एंड बिट्स पिलानी में हो रहा है. 5-6 टीम खेल रहे हैं. सो इट्स अ गुड टूर्नामेंट हैपनिंग. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. कांय दीस उष्णताय आनी वाडपी आर्द्रताये उपरांत गोंयांतली हवामानाची परिस्थिती परतून एक फावट बदलपाक लागल्या अशें दिसता. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी ताका लागून उष्णताये पासून तात्पुरती सुटका मेळटली अशें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. गोंया खातीर हवामानाची व्हडली शिटकावणी जारी करूंक नासली तरी वातावरणांतल्या बदलत्या परिस्थितीक लागून कांय काळ अस्थिर हवामान चालूच आसतलें. हालींच जायत्या वाठारांनी गडगडाटी वादळ आनी वादळी वारे हाका लागून परिस्थिती सक्रीय जायत आशिल्ल्याचें दिसून येता. पावसाची हजेरी, कांय जाग्यार पावसाचो धुमाकूळ, जाल्यार कांय जाग्यार गडगडा सयत पावस. बुधवारचें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोगस.